वास्को देस्तेरोच्या लोकांनी बायणा बिचा लागसार घाल्ल्यो तात्पुरते शेडी काढल्यो। 4 लेन हायवेचेर बेकायदेशीर शेडी बांधल्यात म्हूण डेमोलिशन स्क्वॉडान तांकां शिटकावणी दिल्ली। थंयच्या आमदारान शेडी बांदपाक मान्यताय दिल्ली म्हूण नुस्तेकार उलयतात। आमदार मिलिंद म्हणटा तांकां खंय फक्त वर्सां पुरते शेडी बांदूंक दिल्ल्यो। इंडियन हायवे ऑथॉरिटी वास्को प्रस्तावित स्टिल्ट पुला खातीर पिलर बांदता। नुस्तेकारांनी शेडी बांदिल्ल्या वाठारांत पिलर येतले, ताका लागून ह्यो शेडी काडपाचो आदेश हायवे ऑथॉरिटीन दिलो। नुस्तेकारांनीच ह्यो शेडी मोडल्यो। पण यहाँ से the state PWD national highway being ये काम करता है, and Gammon India is the L1 lowest tender. After some small encroachments which have come, the Morgungaon Port Trust and the national highway being state PWD have been after me to get them cleared. So in view of that, as this land is required for this national project, we are clearing them. पण आमकां मातशें सायडीन आमकां जी टेम्परवारी तेणें आमकां टेम्परवारी दिले। कित्याक म्हणून दिल्ले? बेस्ट आमकां रावपा फिशरमॅन आहा पळय तितल्याच, दुसरें कोण नाय। फिशरमॅन आहा पळय तितल्याच आमकां बांदून दिल्ले ताणें। कोणी दिल्ले? मिन नायका। ते आमकां आतां फिशरमॅना लागून आमकां ते थोडे शिफ्ट केले आमकां। आमकां ते केन्ना पळय रोड वयता आमी कार्य करून दिता म्हणलेले, आमकां साहेबांनी कार्य करून दिता म्हणून सांगलेले। मिलिंद नायक उलयले आमी जेन्ना आमकां हें जाता न्हू खाली करून दिता, टेम्पररी बांदला न्हू ऑलरेडी। सद्या आतां आमचे मुनीस 1 तारखेक बंद जाता, आतां जून 1 तारखेक बंद सगळे। आतां मुनीस कोण नाय खाली करपा। एटलीस्ट आमकां 2-3 दिसा टायम दिवपा जाय, कितें सांगूंक जाय। नो कांय लेटर दिवं ना कांय ना, खाली करूया म्हणून आमी शिफ्ट करपा जाता न्हू खंय दवरूंक। इतलें लाखां सामान हितून। नुस्तेमारीचे सामान दवरूंक म्हूण तात्पुरत्यो शेडी बांदूंक दिल्ल्यो म्हूण मंत्री मिलिंद नायक सांगता। नुस्तेमारीचे सामान दवरूंक देस्तेरो आनी बायणा वेगळी शेड बांदपाचेर नुस्तेमारी खात्या कडेन खंय चर्चा चल्ल्या। देस्तेरो कडेन फिशरमॅनांचे हट्स गेल्या फावटी आमी 1 वर्स तांकां सांगलेलें की 1 वर्साच्या नोटिसा भितर तुमकां केन्ना काडपाक जाय। तांकां खबर आहा तेंचें रिहॅबिलिटेशन जाल्लें आहा। आतां गॅमन इंडियाचो जो ब्रिज जाता पळय कनेक्टिविटी टू पोर्ट, तो ऑलमोस्ट 2nd फेजीन थंय पावला। आतांय पासून काल तेंचे बरोबर मिटींग जाली आनी हांवें क्लियर सांगलां आनी ऑथॉरिटीकूय सांगलां, ज्या जाग्यार फावंडेशन येता पळय, फावंडेशन फूल स्ट्रेच न्ही, 45 हट्स बांदलेले आहा। फावंडेशन येता तितलेच 2 कितें तरी मातशे डिस्प्लेस जातले, तांकां टेम्पररी 2 म्हयन्या खातीर ते मागता। तांकां एक 8 ते 10 दीस टायम दिवचो। आमचे गव्हर्मेंटा कडेन दोनूय सायडीन 2 तेंचे नेटां दवरपाक आनी ते सगळें सामान सांबाळपाक 2 शेडीचे प्रपोजल फिशरी मिनिस्टरा कडेन ऑलरेडी घातलेले आहा। तेचेर वर्किंग चालू आहा। ते सोल्युशन हांव तांकां काडून दितलो। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। गोंयचो पाव सेफ। पाव, पिझ्झा, बर्गर आनी कॅन्सराक कारणीभूत घातक पोटॅशियम ब्रोमेट आसता म्हूण CSIचो रिपोर्ट आयल्या उपरांत गोंयचे FDAन पाव, ब्रेड, हॉटडॉग, बर्गर ब्रेड, सायस केक, पिझ्झा बेजाची 29 सॅम्पलां व्हेल्लीं। 18चो रिपोर्ट आयला। 14 ब्रेडांनी पोटॅशियम ब्रोमेट दिशिल्लें ना। 4 स्लायस ब्रेड आनी पिझ्झा बेजीचे सॅम्पलांनी मर्यादे परस अर्द्यान पोटॅशियम ब्रोमेट मेळ्ळां। स्लायस ब्रेड, पाव, पिझ्झा, बर्गरान कॅन्सराक कारणीभूत पोटॅशियम ब्रोमेट आसता म्हणून बोवाळ जाला। CSIचे रिपोर्टा उपरांत ही गजाल उक्ताडार आयली आनी गोंयची FDA जागी जाली। गोंयचो पाव सेफ। FDAन बाजारांतल्यान पिझ्झा, स्लायस ब्रेड, पाव, हॉटडॉग, बन ब्रेडा सारकी 29 सॅम्पलां टेस्टीक व्हेल्ली। तातल्या 18 सॅम्पलांचो रिपोर्ट आयलो। बांबोळेच्या लॅबान रिपोर्ट दिला। ह्या उत्पादनांत पोटॅशियम ब्रोमेटाची मर्यादा 50 ppm आसूंक जायना। गोंयचे स्लायस ब्रेड आनी पिझ्झाचे 4 सॅम्पलांनी 25 ppm पोटॅशियम ब्रोमेट मेळ्ळा, म्हणजे मर्यादा परस अर्ध्यान। लोकांनी ब्रेड घेतना पॅकेटाचेर इन्ग्रेडियंट वाचून घेवचे म्हूण FDAन उलो मारला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी चेतन गावस। केरी तेरेखोलच्यो 75 बांयो आनी एक तळें जीवनदायिनी आनी पंचायतीन मेळून साफ केल्यो। पंचायतीन मोहिमेक हातभार लायलो म्हणून जीवनदायिनीन पंचायतीचो भोवमान केलो। सुवाळ्याक जिल्लो पंचायत वांगडी आशिल्लो। केरी संगमासून जो केरी गांव हाचो उगम जाला आनी ह्या केरी गांवाची जतन करपा खातीर पंचायत मंडळ आसात, तेजे फाटल्यान कोण तरी एक वेगळी मनीस गरज पडटा। अशी संस्था गरज पडटा की जीवनदायी साठी संस्था। ज्या जीवनदायी संस्थेन संस्था स्थापन करच्या पयलीं कार्य केले। अनेक संस्था असतात की स्थापन करतात आणि एखादो कार्यक्रम घडोवन हाडटात, उद्घाटन करतात आणि मग ते खबरच नसता। जे सरपंच आहेत, उपसरपंच आहेत, त्यांचं पंचायत मंडळ आहे, या सर्व पंचायत मंडळानं आपल्या गावातील
ज्या विहिरी आहेत, खरं तर केरी गावाला पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या या विहिरी गेल्या अनेक वर्षापासून या ठिकाणी आहेत. बाकीच्या गावामध्ये सुद्धा विहिरी आहेत, पण बाकीच्या गावातील विहिरी जर आपण बघितल्या तर त्या वापरात नाहीत. बाकीचे गाव जे आहेत ते सगळे नळाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत आणि अभिमानानं सांगावं असं वाटतं, केरी हा गाव आपला जो आहे तो केवळ विहिरीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेला गाव. वैयक्तिक पंचायत मेंबरांचं गावाचं सरकार असतं, कारण गावान इनिशिएटिव्ह घेतला आणि जर स्वतः गाव इनिशिएटिव्ह घेऊन एखादी गोष्ट करतात जाल्यार त्या खातीर ह्या संस्थेसारखी किती तरी अशा संस्था पुढे येऊन तुमकां हेल्प करू शकता. फक्त गरज आसता ती एक पुढाकार एक पावल फुडें मारपाची आणि तें तुमी केल्लें आसा. त्या कार्याची तुमकां पोचपावती म्हूण ही शाबासकी आसा. त्यामुळे आमी तें एक्सेप्ट केलें, कारण हें जें काम केलां तें आमच्याच लोकां खातीर केल्लें आसा, कोणाक भायल्या खातीर करूंक ना. घेऊ एक विराम.